तुका दिव असा गो हांव सुमाराचे यो गो यो भितर बस सोदास तूं आमच्या दारांतल्यान त्या भाटकारागेर कामाक येतालें पूण 2 दीस जाले तूं दिसूंक ना बी आसा कितें वय गो दिना 2 दीस जाले म्हज्या जिवाक बरें दिसना म्हाका जोर येता आनी देखूनच हांव कामाक वचूंक ना तुवें दोतोरागेर वचूंक ना कितें ना गो दिना मामी म्हाका मातशी चाव घाल गे चाव घाल तिणें तुका चाव घालूंक जाय रे जाल्यार सदां तीच म्हाका चाव घालता जाल्यार आयजूय घालतले तिच्या जिवाक बरें दिसना बरें दिसना जाल्यार चाव घालपाक कितलो टायम आनी एनर्जी लागता तर हांवूय तेंच म्हणटा टायम आनी एनर्जी लागना जाल्यार तूंच कित्याक घेवन पिना तूं गीच राव बाबा हांव म्हाजी मामी उलयतां तूं मोदें पडना काय हांवूय मोदें पडलां हांव सायडीनूच आसा तुज्या तोंडाक लागता कित्याक हांव ना उलोवंक आसलो तेंच बरें आसलें चल मामी हांव वयतां बाबा चाव तरी पिवन वचली हट टिना तूं जाणय म्हजो पूत म्हणल्यार म्हजी गिरेस्ताय तो ल्हान आसतना तो आयज मेरेन ताका हांवें कसलेच त्रास पडूंक दिवंक ना तो 6 म्हयन्याचो आसतना ताचो डॅडी भायर पडलो तूं जाणय मामी म्हाका फेस्ताक नवे कपडे जाय बाबा हांव कोणागेर कामाक वेता न्हय ताणें म्हाका सांगलां फाल्यां पगार दिता म्हणून फाल्यां तुका हांव नवे कपडे हाडटा ओके हेच ती जेवण मामी आनी कांयच ना बाबा पयशे काबार जाल्यार पयशे ना ते म्हाका कित्याक सांगतात म्हाका पयशे न्हय पूण म्हाका बरें जेवण जाय बरें बाबा हांवें रेशनाक पयशे दवरल्यात न्हय ताचे तुका हांव राती चिकन हाडून रांदता आतां हें आसा तातूंत जेव आमी आमच्या गल्लीतले भुरगे टुराक वेतात आनी म्हाका वचपाक जाय कितले पयशे पडटात 10,000 10,000 आनी इतले पयशे हांव खंयचे म्हूण दिवंक रे बाबा ते हांव नकलो म्हाका वचपाक जाय म्हणचे जाय बरें बाबा ही म्हजी खानातली विकून कितले पयशे मेळटात ते हाडून तुका हांव फाल्यां दिता रीना तुवें तुज्या भुरग्या पासून जायते त्रास काडले आनी एक दीस तो तर खूपच दुयेंत पडलो अकस्मात ताचें ऑपरेशन करचें पडलें ताच्या वखदांक आनी सगलो देसपीस करूंक म्हाका म्हजें सगलें भांगार विकचें पडलें ताका बरें शिकोवप दिवंक हांवें म्हज्यो नाक्षो झुरयल्यो पूण कितें फायदो जालो तो आतां व्हड जाला आनी तुका मान आनी रेस्पेद दिवंक विसरला हांव कितें करूंक ठिना
ताका जाय नाका ते हांवें सगळें दिलें. बापायचो आनी आवयचो एकल्यानूच मोग दिलो. रोडो नाका रिना, रोडो नाका. तुवें तुजो कायदो केला, पूण सेम आपलो कायदो करून खूंय विसरला ते आमी नकलो. पूण देवा लागीं आमी मागुया ताच्या गिन्यानात बेगीच उजवाड. कितें कितें आंटी तू अजूनही हिंगाच आसा? मामी म्हाका मातशे पयशे दी. अरे तू तिचे लागीं पैसे मागताय? तुवें तिका पैसे दिवंक जाय. तू लॉस दिसना? लॉस भाजून खाल्या कितें रे? कितें गे तू? चल मातशे. हांव वेता. बरें रिना, हांव वेता. बरें करून राव. शे बरी जाली गेली ती. मामी तू म्हाका मातशे पयशे दी. बाबा तुका हांव खंयचे म्हूण पयशे दिवं? दोतोरागेर लेगीत वचूं? म्हजे लागीं पयशे नान. ती दोतोराची वखदां घेयना जाल्यार तू मरपाची ना. पूण हांव तो सोरो पिना जाल्यार हांव खरेंच मरतलो. बाबा सोरो जिवाक. एकदम बरो. म्हाका ती तुजी भाशणां आयकपाचो टायम ना. तू म्हाका पयशे दिना जाल्यार ती तुज्या बोटाची मुदी दी पळोवया. दी दी. बाबा हे तू कितें कोत्ताय? ती मुदी पासून येना. खान खान तू मोठी जाल्या. आतां हांव वयता. आयज ते उदार चोपी येतलो. पूण येता म्हणसर ती म्हाका मुदी जाय. ना जाल्यार हांवूच येवन ती कातरतलो आनी वतलो. चल वयता हांव. O moja moja, yes, tu माझ्या सांगात. Moja ya, kepandota, sotona kita, kita, lamor mok, kota tuzo. Gaya kepandota sotona kita kita lamor mok kota. सॅम आमचो सॅम हिंगा पडला. सॅम सॅम उठ. सॅम सॅम उठ. सॅम उठ. तू हिंगा कितें कोत्ता? दिसना न्हिदोला. सोऱ्याची बाटली. हांव यादी. नको. यादी. सॅम उठ. सॅम सॅम तू तुझे जिवीत बदल. चल हट. सोरो सोड. हट. सॅम म्हाका जिवीत बदलूंक नाका. चल. सॅम सॅम आमी बसया हिंगा. सॅम तू चुप. हांव म्हाक जाय थी वचतलो. तू कित करतलो? हट. सॅम पळय सॅम तू तो सोरो सोड. तो सोरो तुज्या जिवाक बरो ओय. न्हू. तुवें तुजें जिवीत नवसरूंक जाय. मार जाओ. म्हाक नाका बदलूंक. सॅम 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 चल आमी फादरा कडेन या. उठ सॅम कित्याक?
उठ सेम देव बरो दीस दिवं तुका फादर. फादर, हांवें सॅमाक तुज्या फुड्यान हाडलेलो. तो आपलें जिवीत नवसरूंक सोदता. तूं ताका तुजो आदार दी न्हय. एकदम बरी गजाल. या भितर. यो सॅम. मामी, तू एके चलते वाटी पोरी चलत गेली ह्या संवसारान. तुवें म्हजे पासत जायते कश्ट काडून ते वाती पोरी चलत तुवें म्हाका उजवाड दिलो. पूण तुजो उजवाड हांव चुकलो मामी. म्हाका बोगोस मामी. सॅम, तुवें तुजें जिवीत बदललें म्हणून आयज हांव चड खोशी. तुवें तुज्या आवयचेर व्हड अपराध केलो. ही खबर आयकून तुजी आवय धोबरादन खोशी जातली. वच आनी तिचे लागीं बोगसणे मार. ओके फादर, हांव आतांच वेता. मामी, 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 उठ मामी, उठ. कितें जालें? मामी, तुजें चेडे तुजें जिवीत बदलला मामी. उठ, उठ. तुका खूब त्रास दिले न्हय मामी. मामी, उठ गे मामी. तुका बरें दिसना जालें. चल आमी दोतोरागेर या मामी. उठ, उठ. मामी. बाबा, तू तुकाच सांबाळ. तुजी मामी आतां ह्या संवसारान उरोंक ना. कितें? बाबा, ही पळय तुजे मामी तुका मुदी दवरल्या. मामी, म्हाका गुन्या बोगस मामी. हांवें तुजे कडेन मुदी मागली आनी निमाण्या वेळार ती इना म्हूण तुवेंनूच तें तुजें बोट कातरलय. म्हाका कांयच उणें पडूंक दिवंक ना. तुवें त्रास काडून म्हाका व्हड केलोय. तुवें कश्ट भोगले आनी म्हाका खुशाल दवरलोय. आनी हांवें तुजे पासत तुका इल्ली देखून खुशालकाय दिवंक पावलो ना न्हू मामी. मामी, म्हाका बोगस मामी. म्हाका बोगस. आमची आवय जावन आसा आमकां व्हडांतलें व्हड देणें. ती आमकां संवसारान हाडूंक तशेंच ल्हानाची व्हड करूंक खूब त्रास काडटा. ती आमकां मोगान वेंगयता. वायट केल्यार बोगशिता. तर आमी आमच्या आवयांक सदांच मान दिवंक जाय आनी तिचे त्याग केन्नाच विसरूंक जायना. ती एके वाती पोरी आपलें जिवीत ह्या संवसारान जोरून आमकां उजवाड दिता. आमी वायट काम करतात तेन्ना लेगीत ती आमकां जाणिना. मोगान वेगयता. कित्याक
आपल्या भुरग्यां पासत सदांच ती एके वाती पोरी जो आपल्याकूच जोडयत रावता.